नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा स्मेताळेकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. फेस्टीव सीझन आशिल्ल्यान राज्यात 2 जानेर मेरेन कसलेच कोविड निर्बंध आसचे ना म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केले. चीनात कोविड मोठ्या प्रमाणात वाडला. भारतातूय नवो स्ट्रेन पावलो. ते फाटभुंयेर केंद्रान सगळ्या राज्यांक तयारी करूंक सांगल्या. मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला आरोग्य अधिकाऱ्यांची बसका जाली. आरोग्य मंत्री म्हणटा 27 तारखेक तयारीचो नियाळ घेवंक सगळ्या हॉस्पिटलांनी मॉकड्रील घेतले. चीनांतल्यान नव्या कोविडाचे दुयेंती भारतानूय मेळपाक लागिल्ल्यान केंद्रान सगळ्या राज्यांक तयारी करपाक सांगल्या. ताचो नियाळ घेवंक मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणा खाला आरोग्य अधिकाऱ्यांची बसका जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. 2% ऑफ द पॅसेंजर वन हू इज इंटरनॅशनली जे येता त्यांचो जिनोम सिक्वेन्सिंग करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात जाल्या आनी पीक करून ते एक 2%चे करता. ऑलरेडी आतां आनी आमचे कडेन जिनोम सिक्वेन्सिंग करपाची फॅसिलिटीज ऑलरेडी आमचे कडेन अवेलेबल आसा. आजिलोनूय आसा आनी GMCनूय आसा. ते सुरवात जाला त्या खातीर म्हणजे हांव परत एकदां सांगतलो भिवपाची गरज ना म्हणून. कारण आत्तां तशें गोंय ऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस आसा. सध्या फेस्टीव सीझन चालू आशिल्ल्यान 2 जानेर मेरेन कसलेच कोविड निर्बंध ना. उपरांत कितें तें सध्या एअरपोर्टाचेर एट प्रेझेंट फेस्टीव सीझन आसा गोंयांत. त्या खातीर खंयसरूच तेजे रेस्ट्रिक्शन्स कित्याचेरूच ना आनी आसची ना टील म्हणजे 2 जानेवारी पर्यंत फेस्टीव सीझन आसल्या कारणान खंयसर कसलीच रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ही आमी बिलकूल दवरूंक ना. आनी म्हाका तितक्या बेगीन ही गरजूय लागना. आमी बाकी सगळे फॉलो केल्या उपरांत ताज्या उपरांत एक 2-3 तारखेच्या उपरांत बाकीचे सगळे डिसायड केले वयतले. रायट, एक 2-3 तारखेच्या उपरांत केसीस पळयल्या उपरांत बाकीचे जर कितें डिसिजन घेवपाचें आसत जाल्यार ताज्या उपरांत मागीर डिसिजन घेतले वयतले. आरोग्य मंत्री म्हणटा 27 तारखेक सगळ्या हॉस्पिटलांनी तयारी खातीर मॉक ड्रिल दवरला. And on 27th, there will be a mock drill means to see that everything is up to date as on 27th. We have also asked for additional booster doses. Goa 53% has been covered under the booster dose. We have asked for booster. I have asked for the nasal vaccination as well as Covishield, so that people who have taken Covishield can still take Covishield. And whatever injections the Honorable Union Minister Shri Mansukh Mangalwadi can make available, they said he will make available. I have also told him that one of the highest number of tourists as we speak will be in Goa because of New Year and Christmas, and this is the first New Year after COVID. डीन म्हणटा जाय तितलो ऑक्सिजन सांठो आसा. खंयचीय परिस्थिती हाताळूंक गोंय सक्षम. And we all told them that we are having good preparedness, and that preparedness will be seen on 27th. There will be a kind of a mock drill, just to see preparedness. That's all. And we are all prepared. What about oxygen and all? Everything is there. Everything is there. Could be the supply issue in some. No issue. That is what is called as preparedness. जाल चुकून जर म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें केसीस वाडपाक लागल्यो जाल्यारूय बी सरकार आपल्या परीत पुराय तयार आसा. आमी सगळे जाण म्हणजे प्रिपेर्डनेस आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंट पासून कलेक्टर डिपार्टमेंट हाच्या पर्यंत सगळी प्रिपेर्डनेस आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकर. 70 कोपाड्ड्या लायिल्ल्या केबलाच्या फाशात बिबटो सापडून मेलो. राना खात्यान सुवातीर वचून बिबट्याची बॉडी ताब्यात घेतली. चौकशी चल्ल्या. लोक सांगता ते प्रमाण कोपाड्ड्या लागसारच्या वाठारात रातया सुणी पाडकां उखलपाचे प्रकार जाताले. राना खात्याक सांगूनय कांयच जालें ना. राना मंत्री म्हणटा चौकशी जातली. असले प्रकार चलचे ना. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात रानटी जनावरांक फाशे लावन शिकार करपाचे प्रकार चलतात, चड करून डुकरां खातीर. मात कोपाड्ड्या एका फाशात सापडून बिबटो मरताच खवदळ पडलो. राना खातीर सुवातीर पावले. बिबट्याची बॉडी ताब्यात घेवन चौकशी चल्ल्या. ही प्रायवेट एरिया आसा. पोस्टमॉर्टम चालू आसा आमचे. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतूंक आमी तो आमच्या हायर ऑफिसान धाडटले. कोंबींग आमचें चालू केल्लें आसा आमी. आनी खंय कोणी फाशे घातल्या जाल्यार चॅक करता. आनी ऑफेन्स ऑलरेडी हें केलां, रजिस्टर जाला आनी हेचेर कारवाई जातली वायल्ड लायफ एक्टाचेर आनी कडकचे कडक सजा कोणी घातल्या ताका जातली. मात लोक सांगतात त्या प्रमाण कोपाड्ड्या आनी लागसरच्या वाठारात रातया सुणी पाडकां उखलपाचे प्रकार जाताले. राना खात्याक सांगूनय कांयच जालें ना. गांवच्या लोकांच्या म्हणणे प्रमाणे लोक सांगतात की कितलेशेच दीस जाले गांवची गोरवां कुत्रे बीन अशे रातोरात न जायत आसात. सो ताका लागून गांवच्या लोकांनी कितलेशेच दीस कितले फावटी तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेनी केल्ल्यो आनी तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. म्हणून असली ही गजाल आयज घडलेली आसा. बिबट्याक मारपाचो प्रकार बेकायदेशीर.
रानटी जनावरांक फाशे लावपाचे बंद करात नाजाल्यार खर कारवाय जातली म्हूण राना मंत्र्याची शिटकावणी. कायदो जो आहा कायदो पाळपाक जाय आनी गोंय राज्यान आमी पब्लीक नोटीस घालतले पेपरान लोकांक अवेअर करपाक की बाबा हे कायदेशीर ना, हे करूं शकना, तुमी करूं नाका, ती कृपा करून करूं नाकात. त्याच बरोबर आमकां वायल्ड एनिमल्स, लेपर्ड जे प्रोटेक्टेड स्पीसीज क्रिमिनल प्रोसिक्युशन जातले लोकांचे. फाल्यां जर कोर्ट सांपडलो एका नाकाशेवट जातले, कित्याक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेक्शनां जी लायतली ती सेक्शनां भयानक आसता. मुख्यमंत्री म्हणटा इन्क्वायरी करपाक लायल्या. सेम तर अनेक ठिकाणी लेपर्ड डेथ जाल्या ती ट्रॅपान तेजेर एक्शन 70 प्रोडक्टा खातीर कल्पेश गांवस. दांडेलीतले बर्ची राना वाठारांत 4 पायाचे पंजे कापिल्लो मेल्लो वाघ सांपडिल्ल्यान खवदळ. तशेंच थंयच्यान 15 किलोमिटरा वेल्या जगलबेटात फासात आडकून बिबटो सोंपलो. ह्या दोनूय घडणुके वेल्यान त्या वाठारांत वाघाक मारपाक नाखटा खातीर एखादी टोळी वावुरता म्हणून दुबाव. थंयचे राना अधिकारी ह्या प्रकरणाचो तपास करता. दांडेली तालुक्यातल्या बर्ची राना वाठारात 4 पायांचे पंजे कापिल्ले अवस्थेत मेल्लो वाघ सापडिल्ल्यान खवदळ. तातूंतच थंयच्यान 15 किलोमिटरा वयल्या जगल बेटात एक बिबटो फासात अडकून सोंपलो. ह्या दोनूय घडणुका वेल्यान वाघांची शिकार करून तांचे पंजे काडून व्हरपा खातीर मोठी टोळी वावुरता म्हूण दुबाव. कर्नाटकांतलो जो काळी व्याघ्र प्रदेश आसा त्या प्रदेशाच्या लागींच आशिल्ल्या दांडेली हांगासरल्या बर्ची वनक्षेत्रात पाय आनी तोंड कापलेल्या अवस्थेत वाघाचो मृत्यूदेह सापडिल्लो आसा. तशेंच जेवढा तालुक्यातल्या जगलबेट हांगासर फासात अडकून बिबट्याचो मृत्यू जाल्ल्याची घटना घडिल्ली आसा. ह्यो दोनूय घटना आसा त्यो घटना सुमारे 15 किलोमिटर अंतराचेर घडिल्ल्यो आसा. तेका लागून खळबळ माजिल्ली आसा. तशेंच ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो स्वान आनी फॉरेन्सीक तज्ञांच्या मदतीन सुरू आसा. वाघाचे मरणाचे प्रकरणात राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण आणि वन्यजीव अधिनियमाप्रमाण अनवळख्या आड गुन्ह्यावर नोंद केला. राना खात्याचे डॉग स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक एक्सपर्टांच्या आधारान तपास चालू असा. बिबट्याच्या मरणाची चौकशी चालू असा. प्रुडंटा खातीर कारवारच्यान प्रमोद फोंडे. मोपा विमानतळ सुरू जातलो तो टॅक्सी ॲपार. सरकारी अप्रूव्ड रेट आसली तरी टॅक्सीवाल्यांक लुकसाण जावंक जायना म्हणून जतनाय घेतल्या. टॅक्सीवाल्यांनी बेगीन रजिस्टर जावचें म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. रजिस्टर जाल्ल्या कडेन कोणेय दादागिरी केल्यार खपोवन घेवचें ना म्हणून शिटकावणी. मंत्रिमंडळाच्या संमतीन बेगीनूच ॲप सुरू करतले, येरादारी मंत्री उलयलो. गोवा टॅक्सी ॲप काडप एक्चुली इट इज एन ओवरऑल गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आसा की सगळ्या जाणांनी टॅक्नॉलॉजी ड्रिवन ॲप हो गोंयांत येवपाक जाय. आतां पर्यंत गोवा मायल्सचो ॲप आशिल्लो, बाकीचे कोणी प्रायवेट ॲपूय चलयतात, बट गव्हर्मेंट एप्रूव्ड अशा पद्दतीन आनी तोय बी टॅक्सीकारांक लॉस न जाता परत सरतलो. ताज्या खातीर मोपा एअरपोर्ट सुरू करता आसतना आमी गोवा टॅक्सी ॲपा वयल्यानूच सुरू करतले आनी तांकांय बी विश्वासान घेतले. ऑलरेडी टुरिजम डिपार्टमेंटान तांकां रजिस्ट्रेशन करपाक लायलां. ताज्या खातीर एकदां रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत तांकां जे रजिस्ट्रेशन करता तांकां कशा पद्दतीन आसतलो. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान जे रेट नोटिफायड केल्या त्या रेट बेसिसाचेर गोवा टॅक्सी ॲप हो सुरवात जातलो. त्या खातीर तांकां लॉस जावचो ना, जे ते लॉसाचें सांगताले. आनी म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी ह्यान फुडें गोवा टॅक्सी ॲपाचेरूच येवपाक जाय, जेणे करून जर टॅक्सी ॲपाचेर येयले ना आनी ज्यो ॲपाचेर आसतल्या टॅक्सीच्या बाबतींत जर थोड्या कोणी टॅक्सीकारांनी दादागिरी बीन केली जाल्यार कशीच खपोवन घेतली वयची ना. आनी मोपा तर सुरू करता आसतना 100% आमी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरवात करता, इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगासर येता, त्या खातीर टॅक्सीच्या बाबतींत किंवा खंयच्याय टुरिजमाच्या खंयच्याय एक्टिविटीच्या बाबतींत गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आमकां नाका. लास्ट टायम सांगिल्लें, लास्ट कॅबिनेट मिटिंगेन आमी हाडपाचें आहा. आमी हाडूना. वी सेड वी आर फर्दर गोइंग टू डिस्कस टू ब्रिंग अबाउट फर्दर इम्प्रूवमेंट्स इन द ॲप, फर्दर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एडिशनल पॉइंट्स which will be a friendly app for the customer, for the taxi people and for everyone. That's why we took time. Today there were deliberations where everything was there on the table. More welfare schemes for the driver to make the app acceptable and how it can be really good. All those things were discussed. So we are very confident that very shortly we will bring it up to the cabinet
or if necessary even by circulation we will get the file cleared. नव्या जुवारी पुलाच्यो पयल्यो 4 लेनी तयार जावन 29 डिसेंबराक उक्तावण जाता. ट्रॅफिक सेलाक घेवन गोंय डीजीपीन पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. एकूच लेन उक्ती केल्ल्यान येरादारीचे नेमान बदल केल्यात. हो मार्ग आतां हेवी गाड्यांक उक्तो. लोकांक ह्या नेमांचो आनी थंय लायिल्ल्या सायनबोर्डाची म्हायती करून दिवपी प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. जेन्ना तुम्ही हो बोर्ड पळयलो, हो जेन्ना बोर्ड लोकां मुखार येयलो तेन्ना लोकांच्या मनान फक्त एकूच प्रश्न आशिल्लो की जो नवो जुवारी ब्रिज जाता त्या ब्रिजाचेर हे जे हांगासर बोर्ड मारला त्या भशेन लायट व्हेहिकल्स जे आसा ते अलाउड आसचे ना काय. हो जसो बरयला की लायट व्हेहिकल अलाउड ना तेन्ना फक्त हे जे लायट व्हेहिकल आसा ते पणजेच्यान जेन्ना मडगांव वता तेन्ना ते न्यू ब्रिजा वयर अलाउड आसचे ना, कारण तेजे खातीर जो पोन्नो जुवारी ब्रिज आसा तो ओपन केलो आसा. आणि जेन्ना आमी म्हणटा पोन्नो जुवारी ब्रिज तेन्ना तो वन वे आसतलो आणि पणजेच्यान जेन्ना तुमी मडगांव नाल्यार वास्को वतले तेन्ना जो ओल्ड जुवारी ब्रिज आसा तो लायट व्हेहिकल ना जाल्यार 12 टन नाल्यार 12 टना सकयली जी व्हेहिकल्स आसतली तेंचे खातीर तो ओपन आसतलो. आणि जेन्ना आमी हेवी व्हेहिकल्स म्हणटा, जेन्ना 12 टना वयली व्हेहिकल्स म्हणटा तेंचे खातीरूच जो न्यू जुवारी ब्रिज आसा तेजी एक लेन ओपन आसतली, कारण जो पयली हेवी व्हेहिकल्स बोरयेच्यान डायवर्ट केल्ली ती आतां हांगासरल्यान ओपन जातली आणि ती जो नवो जुवारी ब्रिज आसा तेजेर तेंच्यांनी एक लेन दवरल्या जंय जे हेवी व्हेहिकल्स आसतले 12 टना वयले व्हेहिकल्स आसतले ते अलाउड आसतले पणजे वटेनच्यान मडगांव वटेन वचपाक. आणि अशा तरेन जो बोरये वटेनूय जो लोड आसतालो, जो ट्राफिक आसतालो तोय कमी जातलो आणि हांगासर जो जुवारी ब्रिजा कडेन जो ट्राफिक आसतालो तोय कमी जातलो. आणि जेन्ना आमी म्हणटा मडगांवच्यान जेन्ना पणजे येतले, मडगांवच्यान जेन्ना पणजे येतले तेन्ना सगळे तरेचे व्हेहिकल जे लायट व्हेहिकल जावं टू व्हिलर जावं जाय हेवी व्हेहिकल जावं ते सगळे न्यू जुवारी ब्रिजाचेर अलाउड आसतले. ट्रॅफिक सेलाक घेवन गोंय डीजीपीन पुलाचें इन्स्पेक्शन केलें. मजगतीं अटल सेतू भशेन होय पूल फोटोग्राफी करूंक लोकां खातीर कांय दीस उक्तो दवरचो म्हण बीजेपीची मागणी. आम्ही पळयला की फाटलो अटल सेतू ज्या वेळा उद्घाटन जालें ताजे पयलीं लोकां खातीर पळोवपा खातीर ओपन दवरलेलो आनी त्यामुळे आमी एक पार्टी तर्फे मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करता की जुवारी ब्रिजूय पळय आसा तो पळोवपा खातीर उद्घाटना परवी सांजचो 4 ते 8 पर्यंत लोकांक पळोवपा खातीर ओपन करचो अशी आमी मागणी करता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेऊया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. कोविडाचे आकडे परत वाडिल्ल्यान राज्यांनी अलर्ट. भारत बायोटेकाच्या नेझल वाशिनाक केंद्रान बावटो दाखयलो. नेझल वाशिनाक आतां वॅक्सिनेशन मोहिमेंत घेतले. सध्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी वाशीन दितले. कोविशिल्ड आनी कोव्हॅक्सिनाचे 2 डोस घेतिल्ल्यांनी भारत बायोटेकाचे नेझल वॅक्सिनाचो बुस्टर डोस घेवंक हरकत ना, अशें सरकारी सुत्रांनी म्हणलां. पुराय आशियांत 1970च्या दशकांत सिरियल किलर म्हणून कुख्यात जाल्लो चार्ल्स नेपाळांत जेलींतल्यान 2 दशकां उपरांत भायर. भलायकी इबाडिल्ल्यान तशेंच ताच्या पिरायेचो विचार करून तशेंच जेलींतली ताची वागणूक पळोवन सोडलो म्हणून नेपाळ सरकाराचें म्हणणें. 2003त नेपाळान ताका भितर बडयल्लो. मेर्शे मोठ्या प्रमाणात खारफुटीची कत्तल करून शेतां पुरोवपाचें काण चल्लां म्हणून आर्जीन इश्यू केल्या उपरांत मेर्शे पंचायतीक जाग. सरपंच आनी पंच स्टॉपवर्क नोटीस घेवन सुवातेर पावले. मात हे कोणाचें कर्म आनी नोटीस कोणाक हे विशयी स्पश्टता ना. विचारल्यार म्हणटा कोणूय आसूं कारवाय खंय जातलीच. मजगतीं खात्याक इन्स्पेक्शन करूंक लायला म्हणून टीसीपी मंत्र्याचें ट्वीट. आतां पळय हो बार नंबर गेला हिंगा पळय कन्स्ट्रक्शन जालें आमी तेजें स्ट्रीक करतले. कोणाक हे पार्टी कोण पार्टी नंबर हेजेर काड नांव हा हेजेर पूण हे ना एड्रेस ना तेजे ना मनीस मेळोंक ना आमकां. हे कन्स्ट्रक्शन आमचेर स्ट्रीक करतले. हे पळय हिंगा कोण रावता पळय ते गेले जाल्यार आमी मागीर येयना जाल्यार आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी म्हणून उडयतले न्हू. लँड फिलिंगाचेर तुमी नोटीस काडूंक ना. हेजे इन्क्वायरी करून आमी आयडेंटिफाय करतले हो पर्सन कोण पळय तो ताका फायन घालतले आनी सगळें तेजे काडपाक लागतले आनी कितें ताणें कन्स्ट्रक्शन कितें केलां पळय ते म्हणून उडयतले. फॉर्म जाले आतां 4 म्हयने जाले. 4 म्हयन्यान आमच्या पंचायतीन आमी आतां एक पंच सोडून 10 पंच हांगा उबे आहा. 10 पंचाक एकट्याय पंचाक खबर ना की बाबा हांगा हें प्रकरण चालू आहा म्हणून.
कोणाकूच खबर ना. आतां कोणें पळय आमच्या हायलायट केलें पळय आमी ताका देव बरें करून म्हणपाचें. कारण आमकां आतां हे गमलें की हांगा हे प्रकरण जाला म्हणून. हांगा रस्त्याचें काम चलतालें. रस्ते ट्रक येता वता ते खंय वयता ते कोण आमी कोण आतां सरकार आमचें आहा. आमी आतां हे आतां फर्स्ट लँड फिलींग जावना. ही लँड फिलिंगां खूब जाल्ली आहा. पूण आमी हे फर्स्ट आतां स्टार्ट करतले की हे रेक्टिफाय करपाक. आनी आमी आतां हांव ऑलरेडी सीएमाचो आयज अपॉयंटमेंट घेतला. सांजचो सीएमाचो अपॉयंटमेंट आहा. हांव आमच्या 11 पंचांक सांगतलो बाबा आमी एक मेमोरंडम घेवन सीएमा कडेन या. सीएमाक आमी मेमोरंडम दितले की हाजेर बाबा स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची, बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची म्हणून. इतले मजगतीं टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेचें ट्वीट सुवातेर इन्स्पेक्शन करूंक लायला. असलो प्रकार खंय खपोवन घेवचे ना. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. वाकातोर वज्रान फांतोडेर 2 हॉटेल वेजा गाड्यांक उजो लागून सुमार 3.5 लाखांचे लुकसाण जालें. एका गाड्यांतलो सिलिंडराचो स्फोट जावन दोनूय गाड्यांक उजो लागलो. म्हापसा अग्निशामक दळान वेळार पावन उजो आटापा हाडलो. तशेंच 2 व्हडले आनी एलपीजी अशे 3 सिलिंडर भायर काडले. एका गाड्याचे 2 जाल्यार दुसऱ्या गाड्याचे 1.5 लाखाचे लुकसाण जालें. सिगरेट पडलेली जालो सिगरेटीचे फाटले ब्लास्ट जाले मागीर आमचे सिलिंडर आसलो भितर. कितकी शॉपां आयली? दोन सगळो स्टॉक मारलेलो आयले. कितें आसलें भितर सामान? मॅगीची बॉक्सां आहली, कोल्ड ड्रिंक आहलें. आनी तेज्या हितून कितें तेजो कसलो सेम तसोच त्या ओनरा कडल्यान आमकां अशें कळून आयलां की एक सिलिंडराचो ब्लास्ट जाला म्हणून आनी दुसऱ्या गाड्याक उजो पेटला. दुसऱ्या आमी त्या गाड्याक जर पळयता जाल्यार तो पेट्टालो. सो आमी इमिडिएटली फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. इतल्या म्हणसर तो ओनर आयलो. आमी त्या गाड्याचे लॉकर ओपन केलें जाल्यार आमकां 2 व्हडले सिलिंडर 18 kgचे आनी एक मिडियम एलपीजी गॅस 3 आमी ते भायर काडले. स्टुडंटा खातीर हांव वज्रान वागातोरच्यान शामसुंदर पडटा. सिल्वर स्क्रीनीर ब्लॉकबस्टर ठरिल्ल्या कर्नाटकी कांतारा फिल्माचे बेस्ट सीन आतां शाळा कॉलेजींच्या कार्यावळींनी दिसूंक लागल्यात. दिवचरच्या राधाकृष्ण स्कुलांत शिक्षक मितीश गांवकारान कोरियोग्राफ आनी दिग्दर्शीत केल्ले कांताराचे सीन पळयात भुरग्यांचे हुबेहूब परफॉर्मन्स. जशें हांव स्कुलान कामाक आहा थंयसर ड्रॉइंग टीचर म्हणून. सो स्कुलाचें गॅदरींग आसतलें हें अनावन्स जालें तेन्ना म्हाका भितरल्यान दिसलें की ह्या गॅदरिंगाकूच हो डान्स फॉर्मान कितें तरी ह्या कांतारा बद्दल करतलो. आनी बेजिकली हे सगळे आर्टिस्टीक फिल्मा बद्दल म्हाका दिसपाचें रिजन म्हटल्यार म्हाजी गेली 4 वर्सां हांगा स्कुलान कामाक लागच्या पयलीं हांव बॉम्बे बॉलिवूडान फिल्म इंडस्ट्रीत कामाक आहलो. सो त्या खातीर म्हाका आनीक मातशें तें लागीं पावलां हांव त्या फिल्मा खातीर. आनी हांगा हांवें तें डान्स फॉर्मान करपाक थरयलें आनी थोडीं भुरगीं सिलेक्ट केलीं. भुरगीं बरीं म्हाका टॅलंटेड गावलीं आनी बिपाशा म्हणून जे भुरगे आसले तो मेन रोलाक कांतारा म्हणून हांवें ताका सिलेक्ट केलें. आनी भुरग्यांनी म्हाका खूब प्रतिसाद दिलो हेका करपाक. आनी बरी आमी 15-20 दीस जाले आमी फक्त ती प्रॅक्टीसूच घेताली. तेजें एक्सप्रेशन, तेजें मुवमेंट, म्हणजे आमी तेजे फिल्माचे डायरेक्टरा इतलें करूं शकना पूण आमी खूब क्लोज करपाक ट्राय केली. आनी हांव एज अ पर्सनल डिरेक्टर म्हणून काम केल्ल्या कारणान हांवें तितून बारीक बारीक डिटेलिंग हाडपाक खूब ट्राय केली. आनी फायनली हांवें सगळें केल्या नंतर जो प्रॉडक्ट गॅदरिंगाक मांडलो तो इतलो बरो जालो की सगळ्या लोकांनी खूब एप्रिशिएट केलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.